सगळ्यांक तुमकां देव दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज 9/9 सांत आनाचे मानाक कितें भशेन आयच्या दिसा सगळीं आमची शेपाय शेमाय जी सोंपून गेल्यान तांचो उगडास करुया तांकां सगळ्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. दुसरें तेसांव आयज आमी भेटयता शॅनन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमचेर आमच्या गोराब्यांचेर आमच्या राज्याचेर आनी आमच्या देशाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळ्या शेतकामत्यांक पासत थंय मागुया. ह्या वर्साक आमच्या शेतकामत्यांक बरी पीक जावचे पासत सगळ्या शेतकामत्यां पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, पवित्र सभा आज किरीत भाशेन बागयून जाकोब ह्या दोन दुताची परब समोर उमता. सगळ्याहून सर्गीच्या राज्यान उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक सोदताले हे भाव आज रोख साक्षी कशे ते जेजू खातीर गवाय दितात. आमचे जिवितान जेन्ना आमची पावलां उदीक आनी उदीक हालतेपणी आमी चलयता, जेन्ना आमची उतरां उदीक देवाक मानता तशी सेवे चाकरेची आमी करता, तेन्ना ताच्या राज्या खातीर आमी वावुरता, तेन्ना देव आमकां सदांच व्हडतें देणें फावो करता. तर ह्या भाग्यवंताची देख घेवन आमचे जिवितान उदीक आनी उदीक जेजूक गवाय दिवन साक्षी दिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्वेदात देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजोगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका तुझ्या दोर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता
संवसाराचे पाप काटा आमची काकून तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एक वस्तू पोवी प्रार्थुया किरीत भाशेन आज आमच्या मागण्यांत आमी गॅविन नुनीस या आमच्या भुरग्याकूय धरुया आपल्या वावराक लागून परदेसान वेता ताची यात्रे खातीर आमी ताका मागुया सूर पदवेदारा सासनाच्या देवा आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या दुर्नुतान भितरलो पयलो भाग्योन जाकोबाक तुवें विचलोय ताचे साक्षी वरवीं लोचे आनी भिरांती विणे बाबाट पोरगोट उच्चारूंक आमकां धीर मेळू आनी ताचे विडोवन सगळी पवित्र सभा शांती आनी सवस्काय तुजी चाकरी करूं या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राजवत चलयता सासनाच्या सासनान भागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो असली व्हडटी पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपन पडना आमी गोंडोलाक सांपडटा पूण निराशी जायना पिडापीड भोगता पूण ओसाड पडना आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात हे भाशेन मरण आमचे सवे आपलें काम करीत आसा पूण तुमचे सवे जिवीत आपलें काम करीत आसा हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलो अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो रोडण्या दुकानी वोपतात ती गायोना गावून कोत्तात लोणी सगळीं म्हणया रोडण्या दुकानी वोपतात ती गायोना गावून कोत्तात लोणी सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां साबाब रोडण्या दुकानी वोपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोणी ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले
कसली कसली अजापां सोर्बेस्परान तांचे खातीर केली नात? होय, व्हड व्हड अजापां सोर्बेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटली. जबाब: रोडण्या दुखांनी वोपतात ती गायोना गावून कोत्तात लुवली. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सोर्बेस्परा. रोडण्या दुखांनी वोपतात ती गायोना गावून कोत्तात लुवणी. जबाब: रोडण्या दुखांनी वोपतात ती गायोना गावून कोत्तात लुवणी. वेता वेता दुका बरी चोरली, हातांत घेवन वोपचें बी. येता येता गितां गावून आयली, माथ्यार मारून कोर्साचे बरे. जबाब: रोडण्या दुखांनी वोपतात ती गायोना गावून कोत्तात लुवणी. उद्गार: Sul sovrespora, sul sovrespora, sul sovrespora, sul sovrespora, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा. झेबेदेवांच्या पुतांची आवय जेजू सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत. हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणीं म्हणलें, ओय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो म्हज्या दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा बाबांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपूण हाडून सांगलें, ओन बाबार्थ्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत बाग्योत जावंक सगल्यांनी जावंक जाता आनी तें अवघड न्हय अशें पापसाय फ्रांसीस म्हणटा. खरेंच बाबा भयणीनो, हें अवघड न्हय म्हण आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना जाणा. पूण बाग्योत जावंक आमचे भितर जाय ती चड व्हड आसता. आमच्या जिवितान आमचे उत्मीक वाटेन जाय ती चड व्हड आमी फुडो केल्या उपरांत आमी
उदीक आनी उदीक आमकांच देवाक मानता तसलें जिवीत जियेल्या उपरांत आमची नवसोरणी जाल्या उपरांत आमी खरेंच ह्या संवसारान बागयोनपणाच्या रस्त्यार चलूंक पावता. एक चायनीज प्रॉवर्ब आसा, अ लीडर लीड्स द पीपल इज अ गुड लीडर आनी अ सेंट ऑलवेज लीड्स बाय हंबल वर्ड्स. बाबा भयणीनो, बागयोन तूं जातलो जाल्यार गरज तुज्या जिवितान खालती उतरां तुवें आपणावंक आनी खरो फुडारी जातलो जाल्यार लोकांक मुखार धाडूंक अदीक गरजेचें. आयच्या दिसाक आमकां मेळटा झेबेदेवाच्या पुतांची आवय आपूण लायनीक उबी रावता आनी जेजू लागीं मागूंक कितें तरी ती येता. सगल्या आवयांक आपले पूत सगळेच आवडीचे, ते आपल्या जिविता परस तांकां उदीक म्हत्वाचें. ताका लागून पुतां पासत कितेंय करूंक आवयो तयार आसतात. कितें मागताली ती तीच नोकळो आसली आनी जेजूय म्हणटा, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नोकळो. आपल्या दोगां पुतां खातीर एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसय सर्गीच्या राजान म्हूण ती जेजू लागीं प्रार्थून मागता. भाव भयणीनो, ती नोकळो आसली. जेजू जें जिवीत जियेतलो, जेजू जे कोश्ट सोंसतलो, ह्या कोश्टांनी ताणी वांटो घेवंक गरज. जेजू कुर्साचेर मरण मरचो आसलो, ह्याय मरणांत ताणी भागीदार जावंक तयार जावंक जाय. हाचे विशीं तिका जाणणी नासली आनी खबरूय नासली. पूण आपल्या मोगान सगळीच ती बाबा भयणीनो कुड्डी जावन आपल्या पुतां खातीर जेजू लागीं मागता, एकल्याक उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक तुज्या राज्यांत बसय. जेजू तिका म्हणटा, हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें पिवंक तुमच्यान जाता. आनी बाबा भयणी दोगूय भाव म्हणटात, वय आमच्यान जाता. आनी खरेंच जेम्स हाणें आपल्या जिवितान हें दाखोड केलें. कोश्ट, सगळे त्रास, सगळे आटेविटे जेजू खातीर आनी जेजूची खबर परगटूंक पयलो मार्तीर कसो न्हय, पूण आपल्या जिवितान जेजू पुनव जिवन जाल्या उपरांत बाबा भयणीनो हें परगट्टा आसतना आपूण तो मेलो. उदीक आनी उदीक देवाची ही बरी खबर, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक खरेंच भाव भयणो आपूण आपल्या जिवितान ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें आनी खरेंच एक रोख साक्षी कसो आपल्या जिवितान जेजू खातीर तो मेलो. भाव भयणो, आयच्या दिसाक आमकां एक विचार, आमी जेन्ना ह्या संवसारान जियेता तेन्ना जेजू कसले आमकां फुडारी जावंक आपयता. आनी कांय बरीं उतरां जेजूची तो सगल्या आपल्या शिसांक आपयता आनी अशें म्हणटा, ओन भावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात. म्हणटच तूं तर दुसऱ्यांची सेवा करूंक सोदता, फुडारी जावंक सोदता, कितें जबरदस्तीन तुजी बाबा भयणीनो जबरदस्ती तांचेर चलय नाका, अधिकार तांचेर चलय नाका. बगोर तुजे सत्तेचोय भार तूं तांचेर घालिनाकाय. कितें करूंक गरज, पयले सुवातेर तांची सेवा करूंक तूं तयार जाव. दुसरे सुवातेर ही सेवा करता आसतना बाबा भयणीनो सगळें तुजेच वाटेन ओडून घेनाकाय. तुका मान अधिकार ना. तूं सेवा करताय जाल्यार सेवा मोगान तांकां दी, मोगान तुजी उतरां जावं दी. जायते फावटी जूंय तापसाणी दिवंक जाय, जूंय तांकां मार्गार सारकें हाडूंक जाय, थंय तापय, पूण गरज मोगान ही सेवा कर. आनी तिसरे सुवातेर जेजू काय बरें म्हणटा, तुमी तांचो सेवक जावचो आनी आपल्या चाकरेक दुसऱ्यांक लावंक न्हय, पूण तुमी तांची चाकरी करची. सेवाच न्हय, पूण यू मस्ट बी रेडी टू बी हंबल टू इन ऑर्डर दॅट पीपल आर सर्वड प्रॉपरली. जायते फावटी भाव भयणीनो सगळें आमी करता, आमी दुसऱ्यांक अधिकार चलोवंक सोदता, हो मोगान आमी चलयता, आमी सेवा करता, पूण जायते फावटी खालतिकाय ह्या आमच्या फुडारीपणांत, खालतिकाय आमच्या उतरांनी दिसती पडना. आज जेजू आमकां ह्याच उतरांची नियाळ करूंक खिरीत भाशेन उलो मारता. भाग्योंत जेम्स आनी ची आवयन खिरीत भाशेन एक भांडार आमकां उक्तें केलें की जेजू म्हणटा,
आमी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेच तांची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. हो जीव दिवंक आमी सदांच तयार आसूं. जायते फावटी घडये आमकां भिरांत येता, कित्याक हांव फुडें येतली, कित्याक हांव फुडें सरतलो, दुसरो म्हाका बोटां दाखयतलो. देवाचें राज आमी विस्तारतना सदांच आमकां भाव भयणीनो निराशीपण आसतलें. देवाचें राज आमी विस्तारूंक वेता तेन्ना दुसरो आमकां नाकारतलो. देवाचें राज विस्तारता तेन्ना दुसरो आमकां केणटलो, बोटां दाखयतलो, किकोंत करतलो. हाचे खातीर आमी तयार आसूं. आज तोच जिसू आमकां उलो मारता. हे भाग्यवंताची देख घेवन आमचे जिवितान आमकां उदीक फोड मेळूं आनी देवाच्या राज्याक आमी पुर्ते जावं कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनात आमच्या शुभेच्छा सर्वस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची काल्स सगळ्या दोरदूतां भितर भाग्योन जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रोग स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोर दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर काडयान सोर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारान सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती दोरदूतांची बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोत. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक, सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगती चपोती बाग्योन सुसे, बाग्योन जेम्स, बाग्योन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी वय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याची सुवरवी, त्याची सुसांगाता, त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणी पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचे पाप कांतुले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कांतुले आमची काकूट कर.
देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सेवा मोगान करप आनी ल्हान उतरांनी दुसऱ्यांक आमी उदीक आनी उदीक उदिकांत चलोवप ही जावन आसा तीच देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्याच शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या दोन दुतांची परब समोरून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. बागेवन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारान जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कोश्टांचे काळशींतलें पिवन स्वर्गा जेजूचे मोहिमेचे वांटडी आमी जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
सगलीं बरोबर सर्वेस्पराक आमच्या घराखाली तुमच्या वैद्यकीय फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी सामापासून आमी तुका देवासा तुज्या पुताच्या कुसाचेर नोतावो देरावन ताचेर मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शूभ वर्तमानाचो तो दिरातीक परगटणार जालो ताच्या रेल्वेची लोकांची तापोवणी तशेंच 2025 वर्सा आमी तयार जातना कोवीड क्रुसाच्या बळान आमचो एकचार केलाय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोधीत मनान तुवें दिल्लें दिसाक जबाबदारीपणान फुडें व्हरून आमची पावलां उजवाडाय अशें कोवीड रात्मेचे स्फूर्तेक संवसाराक वर्गासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेगोन परगटणारा आमकां करूं आमेन. गायन घेऊया U23 पेज नंबर 241 U23